नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. कोलकात्यात जाल्ल्या बलात्कार आनी खून प्रकरणाचो आरोपी सीबीआयच्या ताब्यात. देशभरात संपार वचपी डॉक्टरांचो वाडटो आंकडो. स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्वसंध्येर आयज सांजे 7 वरांचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्राक करतल्यो संबोधीत. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचेर जातले प्रसारण. स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर मडगांव रेल्वे स्थानकाचेर खासा प्रदर्शन. भारताच्या विभाजना वेळाची खिणचित्रां तशेंच भारतीय न्याय संहितेच्या नव्या कायद्याविशीं लोकांक म्हायती. भौशीक बांदकाम खात्यान एकत्रीत व्यवस्थापन पद्दती जातली लागू. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नियाळ बसके उपरांत दिली म्हायती. पणजे शारान ई बसी खातीर स्मार्ट ट्रांझिट कार्ड. स्मार्ट सिटीचे कार्यकारी अधिकारी संजय रॉड्रिगेज हांणी विद्यार्थ्यांक आनी वरिश्ठ नागरिकांक खातीर सवलतीची दिल्या म्हायती. आता खबरो विस्तारान. कोलकाताच्या आर्जीकर मेडिकल कॉलेजीन ट्रेनी डॉक्टराचेर जाल्ल्या बलात्कार आनी खून प्रकरणाची चवकशी नेट धरता. ह्या फाटभुंयेर सीबीआयच्यो पंगड कोलकाता पावलो. विशेष चिकित्सा आनी फॉरेन्सिक टीम लेगीत तांच्या वांगडा आसा. कोलकाता पुलिसांनी आरोपी संजय रॉय सीबीआय कडेन सोंपयला. दिल्लीन राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलांत डॉक्टर संपार बसल्यात. ह्या वेळार तांणी सुरक्षेची मागणी केल्या. हमारी मांगे इतनी हैं कि हम प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड कराया जाए, उसके लिए एक कमेटी बनाया जाए, गठित किया जाए जिससे वो इम्प्लीमेंट हो. दूसरी डिमांड ये है कि बाउंसर उपलब्ध कराए जाएं, हर एक हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बढ़ाया जाए जिससे मैं बिना भय के काम कर सकें. Till the time women are not safe in the confines of their own hospital, in their own duty rooms, on their when they are on duty. So till that time we are not going to settle down for anything less than CPA. CPA is our main target, and till the time we don't get it, the protests are not going to die down. We want a written assured Central Protection Act and something on that scale. झूठे आश्वासन हमें नहीं चाहिए जो सिर्फ बोले गए हैं. We want a written notice by the Ministry of Health, and we will not stop the strike unless we are guaranteed the basic rights of safety. We are not even safe in our own workplace, our own homes. आर्जीकर मेडिकल कॉलेजीच्या ट्रेनी डॉक्टराचेर जाल्ल्या बलात्कारा आड सुवेंदू अधिकारी आनी हेर भाजपा फुडाऱ्यांनी बंगाल विधानसभे मुखार विरोध दर्शन केलें. मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी जांचे कडेन घर आनी भलायकी खातें आसात आनी राजीनामो दिवपाची मागणी सुवेंदू अधिकारी हांणी केल्या. सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए. आरजीकर में सुशांतो राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए. सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो जरूरत होगा तो सबके खिलाफ आवाज बंगाल की जनता उठाएगा. वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर. शी इज होल्डिंग two subject related department, one health, second home. या घडणुकेत ममता बॅनर्जीच्या न्यायाच्या मतेचेर प्रश्न उपस्थित जाला अशें भाजपा प्रवक्ते गौरव भाटिया हांणी म्हळें. जो मृतक है, द डिसीज्ड, उसके पेरेंट्स हैं. ये बड़ा अहम है. ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगा कौन रहा है? आरोप लगा रहा है एक पीड़ित परिवार जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है. एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, और ममता बनर्जी को पीड़ा नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, और ये कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है आज.
आयज भारताच्या फाळणी वेळार उप्राशिल्ल्या भिरांकूळ परिस्थितीचो उगडास दीस 1947 वर्सा देशाच्या फाळणी वेळार मरण आयिल्ल्या लोकांचो आनी तांकां जाल्ल्या त्रासाचो उगडास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सामाजीक संकेतथळाचेर जाहीर केल्ल्या एका पोस्टान केला. मनशाच्या लवचीकपणाची तांक दाखोवपी तशेंच तांणी दाखयल्ल्या धैर्याचो उगडास करपी हो दीस आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. फाळणी उपरांत कितल्याशाच जाणांनी त्रास सोसून लेगीत आपले जिवीत परतून एक फावट उबें करपाक यश मेळयलें अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. 2021 वर्सा भारत सरकारान 14 ऑगस्ट हो दीस ह्या लोकांच्या बलिदानाची याद करपी दीस म्हूण मनोवपाचें थारायलें. ह्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्र्यांनी तांकां आयच्या दिसा आर्गां ओंपली. ह्या विभाजनाचे साक्षीदार देवरिया जिल्ल्यांतले 106 वर्सां पिरायेचे रिटायर्ड शिक्षक ज्वाला पांडे हांणी विभाजना वेळार जाल्ल्या त्रासाची याद करून दिली. बहुत अधिक हिंदू मारे गए, नवाखाली में भी, दिल्ली में भी, पंजाब तो खैर है। जहाँ जहाँ पाकिस्तान फटा वहाँ वहाँ हिंदू रहने नहीं पाए, सब भागने का 80 कोस का तांता लगा हुआ था और जब यहाँ आए तो देखा गया कहीं दिल्ली में जगह है ही नहीं। यह रहा कि कुछ हिंदू ऐसे थे दिल्ली में मुसलमानों की मस्जिद में स्थान बनाए, अपने कुछ लिए नहीं है, सब छीन लिया गया है, मार के भगा दिया गया है। ट्रेन आती है, बाजार के जितने काम करने वाले हैं उनको पैसा दिया जाता है और उसमें से रात उठाकर ट्रेन में से रात उठाकर कंधे पर रखकर और वहाँ नदी में प्रवाहित करते थे. फाल्यां जावपी स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर लाल किल्लो वाठारांत तशेंच नवी दिल्लीन कडक बंदोबस्त केला. 11वे फावट लाल किल्ल्याचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय बावटो फाल्यां उबयतले. स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्वसंध्येक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सांजे 7 वरांचेर देशाक संबोधीत करतल्यो. आकाशवाणीतल्या सगळ्या राष्ट्रीय वाहिन्यांचेर आनी दूरदर्शनाच्या सगळ्या वाहिन्यांचेर पयलीं हिंदींतल्यान आनी उपरांत इंग्लिशींतल्यान संबोधन प्रसारीत जातलें. दूरदर्शनाच्या हिंदी आनी इंग्लीश प्रसारणा उपरांत दूरदर्शनाच्या प्रादेशीक वाहिन्यांच्या प्रादेशीक भाशेन राष्ट्रपतींचें संबोधन प्रसारीत जातलें. आकाशवाणीचेर रातच्या 9:30 वरांचेर राष्ट्रपतींचें संबोधन संबंदीत प्रादेशीक वाहिन्यांवयल्यान प्रादेशीक भाशेन प्रसारीत जातलें. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी. केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी. संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी. जय हनुमान जय हनुमान. देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. गोंय राज्याचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी स्वातंत्र्य दिसा निमतान परबी भेटयल्या. आपल्या संदेशांत राष्ट्रीय स्वातंत्र्यताय चळवळीन बलिदान दिल्ल्या सुटके झुजाऱ्यांची याद करून तांणी दिल्ल्या योगदाना खातीर तांकां आर्गां ओंपली. संवसारांतल्या सगळ्यान व्हड लोकशायेचो एक भाग आशिल्ल्याची जाणीव स्वातंत्र्य दीस करून दिता. ह्या व्हड समाजाचो एक भाग आसून वेगवेगळे जाती जमाती भाशा आशिल्ल्या लोकां मदीं भारतीय नागरीक आशिल्ल्याचो आमकां अभिमान आसा अशा तरेन राज्यपालांनी स्वातंत्र्यतायेची परबी भेटयतना सांगलें. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी स्वातंत्र्य दिसा निमतान गोंयकारांक परबी भेटयतना सुटके झुजाऱ्यांनी दिल्ल्या बलिदानाची याद करून दिली.
स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर देशाच्या इतिहासान नदर मारून आमी एका स्वतंत्र भारताच्या व्हड समुदायाचो एक भाग आशिल्ल्याचे तांणी सांगले. ह्या दिसा सगळ्या सुटके झुजाऱ्यांक नमन करून आत्मनिर्भरतेकडेन देशाक व्हरपाचे निश्चय करूया अशें आवाहन तांणी केलें. स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान पुलीस, अग्निशमन, होमगार्ड, नागरी सुरक्षा आणि सुधारणा सेवेतल्या एकूण 1037 कर्मचाऱ्यांक शौर्य आणि सेवा पदकाची घोषणा केल्या. तेलंगणा पुलीस दळाचे मुखेल कॉन्स्टेबल चडुगो यादय्या हांकां राष्ट्रपती शौर्य पदक जाहीर जाला. इतल्या मजगती दक्षिण गोंयच्यो पुलीस अधीक्षक सुनीता सावळो सावंत हांकां राष्ट्रपतीचे पदक तांच्या उत्कृश्ट सेवे खातीर जाहीर जाला. तशेंच गोंय पुलिसेचे हेड कॉन्स्टेबल दामोदर गणपत मयेकर हांकां उत्कृश्ट सेवे खातीर पदक जाहीर जाला. गोंय अग्निशमन दळाचे संचालक नितीन रायकर हांकां भारत सरकाराचे प्रेसिडेंट फायर सर्व्हिस फॉर मेरिटोरियस सर्व्हिस 2023 सालान जाहीर जाल्ले. फाल्यां जावपी स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्यान तांकां हे पदक भेटयतले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज भौशीक बांदकाम खात्याची नियाळ बसका घेतली. मुखेलमंत्री भौशीक बांदकाम खात्याचो अतिरिक्त कारभार पळयता. तांणी खबराकारांकडे उलयतना ऑक्टोबर मेरेन भौशीक बांदकाम खात्यान एकत्रीत वेवस्थापन पद्दतीक लागून करतले, जाका लागून भौशीक बांदकाम खात्याक रस्त्याचे वेवस्थापन करपाक मजत जातली अशी म्हायती दिली. सध्या रस्त्याचेर आशिल्ल्या फोंडकुलां खातीर कंत्राटदार तशेंच अभियंत्यांकूय जापसालदार थारायतले अशें तांणी मुखार नमूद केलें. 1 ऑक्टोबरांतल्यान एक इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट सिस्टम ह्या सिस्टमाचेर वता. म्हणजे खंयचोय रस्तो केल्या उपरांत तो कितलो किलोमिटर केलो, केन्ना केलो, कोण कॉन्ट्रॅक्टर, कोण इंजिनियर हाज्या सहीत ते फायनलायज जातले. ताका डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड ठरतलो आणि जर तो रस्तो डॅमेज जालो दॅट इंजिनियर एंड कॉन्ट्रॅक्टर वील बी द रिस्पॉन्सिबल. वी हॅविंग दॅट ऑल म्हणजे इट इज एन ॲप बेस्ड सिस्टम. इट इज एन होल इंटिग्रेटेड सगळी डिपार्टमेंटाय त्या ऑन बोर्ड येतली जेणे करून ह्या फुडें अकाउंटेबिलिटी जी आहा पळय ती ह्या सिस्टमीची उरतली. आयच्या घडीक हांवें ताका इन्स्ट्रक्शन दिलां की जर ह्यान फुडें खड्ड्या खातीर म्हणजे पॉटहोल पडला म्हणून जर एक्सिडंट जालो जाल्यार इंजिनियरूय जबाबदार आसता. तेणी जाता तितके बेगीन ते पॉटहोल्स काडून घेवपाक जाय. आतां जितके पॉटहोल्स पडल्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान रोड केल्या तेणीच ते पॉटहोल्सूय काडपाक जाय आनी तेणीच रस्ते तेज्या डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान आसा पळय न्ही तेणी ते रस्ते सारके करून दिवचे पडटले. खंयचेच एडिशनल बर्डन गव्हर्मेंटाचेर येवचें ना. इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटीचे कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिगेज हांणी पणजी शारांत चालू आशिल्ल्या बसी खातीर स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड चालीक लावपाची म्हायती दिली. दर कार्डाची वन टायम कॉस्ट 150 रुपया आसतलो आनी पयल्या 500 प्रवाशांक 75 रुपयाचे टॉपअप ह्या कार्डाचेर मेळटले. हे कार्डान आजीवन मुदत आसतली. तशेंच विद्यार्थ्यांक आनी वरिश्ठ नागरिकांक 50% सवलत मेळटली अशी म्हायती तांणी दिली. मंथली पास तर फिक्स रुटार आसता. शटल घेतलो जाल्यार थंय मंथली पास, कित्याक तो मडगांव तूं पणजेत वता. हांगा तुका खंय वचपाक जाता, हो मेट्रो तुका खंय वचपाक जाता. तुका आज आल्तिनान वचपाक जाय, आज भाटल्यान वचपाक जाय, फाल्यां गोवा युनिवर्सिटी वचपाक जाय, यू टॅप इन. आनी ह्या खातीर तिकेट 10 रुपया दवरले. आतां फक्त तूं बस स्टँड आख्खी सिटी काडून GMC वता जाल्यार तुका 20 रुपया फारीक करचो. ना जाल्यार खंयचीय तिकेट 10 रुपया. 10 रुपयाचेर आनी पास दवरपाक शक्य ना. पणजी भाजपा मंडळा वतीन काल भाजपा मुख्यालया कडल्यान पुराय शारान भारत माता की जय ह्यो घोषणा देत तिरंगा रॅली काडिल्ली. ह्या वेळार पणजेचे आमदार तशेंच येणावळ मंत्री आतानासियो मोन्सेरात, पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात, उपमहापौर संजीव नायक, भाजपा मंडळाचे अध्यक्ष संजीव देसाय, नगरसेवक शुभम चोडणकर हांचे सयत हेर भाजपा कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. Independence Day. Our Honorable Prime Minister basically, I think from last year, from the 75th year, right? Every year basically we are having this Har Ghar Tiranga. So this is part of the Har Ghar Tiranga campaign. This is basically to get the people together, get India united. That's the motive actually for all this.
सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन गोवा भारत सरकाराचे माहिती आणि वितरण मंत्रालय हांणी स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर मडगांव रेल्वे स्थानका भायर एका प्रदर्शनाचें आयोजन केलें. ह्या प्रदर्शनात भारताच्या विभाजना वेळार उप्राशिल्ल्या परिस्थितीची छायाचित्रां तशेंच भारतीय न्याय संहितेच्या नव्या कायद्या विशींची वृत्तचित्रां लोकांक पळोवपा खातीर प्रदर्शनात आस्पावीत केल्यात. हे प्रदर्शन 5 दीस लोकां खातीर उक्ते उरतले. ह्या प्रदर्शनाच्या उक्तावणा वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, PIPचे नाना मेश्राम, कोंकण रेल्वेचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर बबन घाडगे, मडगांवचे DYSP गुरुदास कामत, DRDAचे संचालिका दिपाली नायक आणि हेर कोंकण रेल्वेचे अधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी ह्या प्रदर्शना विशीं आपलें मत उक्तायलें. एक्झिबिशन तुका सारकें आमकां पळोवपाक मेळटा. भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें अशें म्हणटात की अहिंसक मार्गान मेळिल्लें एकमेव स्वातंत्र्य हें भारताचें. पूण लोकांनी 15 ऑगस्टाक 14 ऑगस्टाक जे फेस केलें बॉर्डर एरियांनी ताजें एक्च्युअल एक्झिबिशना भितर आमकां फोटोग्राफ्स पळयल्यार आमच्या लक्षांत येता की कितल्या लोकांचो सॅक्रिफायस जाला, कितल्या लोकांनी त्याग केला, कितले लोक भायल्यान हांगा आयल्या निर्वासीत म्हणून आनी कश्ट काडून आज आमकां वयर सरिल्ले पळोवपाक मेळटा. आमकां ते एक्च्युअली घटना पळोवपाक मेळूना पूण फोटोग्राफ्सांतल्यान आमच्या लक्षांत येता की कितें परिस्थिती थंय आसा ती. आज ताणी दुसरी भारताचें स्वातंत्र्य मेळटकीर भारतान कितें कितें खंय खंय कितें केलां ताजें थोडे दाखयल्या फोटोग्राफ. नवे जे कायदे बदलल्यात ते नवे कायद्यांचेरय तांणी एक्झिबिशन केलां आनी कोंकण रेल्वे कशी स्थापन जाली, कोंकण रेल्वेन कितें अचीव केलां तेंय तांणी दाखयलां आनी अत्यंत एक लोकांक नॉलेज मेळपा खातीर एक बरें एक्झिबिशन केलां. स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर कोंकण रेल्वे आणि सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन गोंय, माहिती आणि वितरण मंत्रालय गोंय सरकार हांच्या वतीन मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर खासा बायलां खातीर आणि आप मजत गटा खातीर रांगोळी सर्तीचें आयोजन जालें. सुमार 35 बायलांनी ह्या सर्तीन वांटो घेतिल्लो. तांणी स्वतंत्र दीस ह्या विशयाचेर रांगोळी घातिल्ल्यो. बायलांनी ह्या सर्तीन वांटो घेवन इनामां मेळयलीं. ह्या खातीर मनुष्यबळ आणि उदरगत अधिकारिणीच्यो दक्षिण गोंयच्यो प्रकल्प संचालक दिपाली नायक हांणी सगळ्यांक परबी भेटयल्यो. ह्या सर्तीचे परीक्षण स्टेशन मास्टर प्रशांत लाड, लॉना डिकुन्ना आणि शुभम गुदाधे हांणी केल्लें. म्हाका खूब तोखेपाचें दिसता कित्याक तर आमच्या भयणीक तांणी प्लॅटफॉर्म दिला आणि तांणी सुंदरशी सर प्लॅटफॉर्माचेर रांगोळी काडलेली आसा आणि तांणी हांगा आपले प्रोडक्टींग मांडिल्ले आसात. आणि जेन्ना आमी फोटो पळयले, उदकावण केले आणि फोटो पळयले तेन्ना आमकां आमच्या पूर्वज म्हणजे आमचे जे भाव आसात इंडियन्स तांकां तांणी कितले त्रासान आनी कितले हाणें आमकां इंडिपेंडन्स मेळोवन दिला तें आमी सांबाळून दवरपाक जाय आणि अशीच प्रगती करत रावपाक जाय अशें आमकां दिसलें. आणि सर ह्यो यादी पळयतकीर की आमकां दिसता आमकां सोंपेपणान इंडिपेंडन्स मेळना तर खूब त्याग आणि खूब सॅक्रिफायस आणि खूब कश्टान आमकां मेळिल्लें आसा. ताजी सोबीतकाय आमी सांबाळून दवरपाक जाय. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. गोवा टू मुंबय एअर इंडियाच्या विमानाक सवण्यांची धडक बशिल्ल्यान दावे वाटेंतल्या इंजिनाक धुंवर येवपाक लागिल्ल्यान ह्या विमानाची येरादारी थांबोवची पडली. ही घडणूक दाबोळे विमानतळार घडली. ह्या विमानात 116 प्रवाशी आशिल्ले अशी माहिती दाबोळे विमानतळ संचालक MC जयराजन हांणी दिली.
Bird hit reported by ATC around 6:55. The flight was Air India 684 Goa to Mumbai. Smoke noticed on left engine. Takeoff aborted and flight took back to apron. Total passengers on board was 116. So it is not like that frequently. Anyway, this is a serious matter. We will take up with the Indian Navy also, because anyway everywhere it is happening, but that we will take up with the Indian Navy. Yeah, it will. Air India will reschedule the flight. एनकोर अकादमी उलय फुलय हे गोयचे पयले स्पोकन वर्ड महोत्सव आयोजित करता. हाची रचना प्रवीण सबनीस हांणी केल्या. ह्या महोत्सवाचें आयोजन 20 ऑगस्टाक ESG ऑडिटोरियम मॅकॅनिस पॅलेस हांगा सांजे 6 वरांचेर जातले. ह्या महोत्सवान डॉ. शकुंतला भरणे, रमेश घाडी, क्लोलिपे डायस, राजदीप नायक, शिरीष लवंदे, विली गोएस, अय्यान भट्ट, सुनील सरदेसाय, अमित नायक आणि सोबिता कुडतरकर हांचे सादरीकरण जातले. हे विशीं अधिक माहिती एनकोर अकादमीचे संस्थापक सिसिल रॉड्रिगेज हांणी दिली. आम्ही 5 पिलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स आम्ही प्रमोट करता. डान्स, म्युझिक, थिएटर, मॅजिक आणि स्पोकन वर्ड्स. आम्ही जाणा की भुरगीं धाकटी आसतना भुरग्यांक जायते टॅलंट हा आणि ते नर्चर करपाक आम्ही गोंयभर स्कुलांनी भोंवता, वर्कशॉप्स आणि प्रोग्राम्स करपाक. We have visited more than 100 schools and have touched 30,000 children's life all over the world. आम्ही जाणा जेन्ना भुरग्यांक वर्कशॉप्स आणि प्रोग्राम्स मेळटा इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, तेंकां बिकॉज इट हेल्प्स इन फोकसिंग एसेन्शियल स्किल्स. आणि हे एसेन्शियल स्किल्स म्हटल्यार कितें, तेंकां कॉन्फिडन्स मेळटा, तेंकां डिसिप्लीन मेळटा, दे हॅव कम्युनिकेशन स्किल्स अँड फोकस. भुरग्यांक हे सगळे स्किल्स मेळना जाल्यार दे वील एक्सेल अँड ग्रो इन देयर एंटायर लायफ. सो आयज म्हाका खुशी भोगता की वी एज ऑनकोर अकॅडमी वी आर ऑर्गनायझिंग उलोय फुलोय गोंयचे पयले स्पोकन वर्ड फेस्टिवल आनी ते जाता 20 तारखेर ऑगस्टाचे ऑन वर्ल्ड गोवा डे. भारतीय आंतरराष्ट्रीय शीम सुरक्षा ही फकत जमनीचेरूच न्हय तर दर्या वाठारांत लेगीत आस्पावीत जाता. बांगलादेशान उप्राशिल्ल्या अशांतीच्या वातावरणाक लागून भारतीय तटरक्षक दळान दर्या शिमेचेर सुरक्षा आनी गस्ती वाडयल्या. दर्या सुरक्षेविशीं अधिक माहिती दितना भारतीय तटरक्षक दळाचे DIG कवलजीत सिंग हांणी दूरदर्शना कडेन खासा मुलाखतींत सांगलें. कि बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, समुद्री जो सीमा लगती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी DHQ 8 जो कि हल्दिया में बेस्ड है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड हम लोगों के पास एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भी है फ्रेजरगंज. एंड जब से जो हमारे पड़ोसी देश के अंदर अशांति का माहौल रहा है, तो हमने अपने फोर्सेस जो हैं और ज़्यादा ऑगमेंट कर दी हैं. और पेट्रोलिंग है जो कि IMBL यानी कि जो समुद्री जो बाउंड्री लाइन है बांग्लादेश का लगते हुए, वहाँ पे हमारे शिप्स जो हैं वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं. हाँ जी, उनके साथ बातचीत तो हमारी नहीं, हमारे हेडक्वार्टर्स की उनके साथ तो बांग्लादेश कोस्ट गार्ड के साथ बातचीत जारी रहती है. और कभी भी नॉर्मल टाइम्स के अंदर भी अगर कोई फिशिंग बोट कहीं रास्ता भटक जाए या कहीं कुछ सर्च एंड रेस्क्यू के लिए कोई आदमी की भी जरूरत पड़े, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. माहिती आणि वितरण मंत्रालयान प्रसार भारती शेअर्ड ऑडिओ व्हिज्युअल फॉर ब्रॉडकास्ट अँड डिसॅमिनेशन म्हळ्यार PB शब्द ही एक व्यापक न्यूज शेअरिंग सेवा उपलब्ध केल्या. PB शब्द वरवीं उपलब्ध जावपी मजकूर हो लोगो मुक्त तशेंच ताचो वापर केल्या उपरांत खंयच श्रेय दिवपाची गरज पडची ना. दूरदर्शन आनी आकाशवाणी वाचनालयांतल्यान दुर्मीळ आनी अभिलेखीय मजकूर मेळोवपाक ग्राहकांक मजत जातली. फ्री साइन अप ही सेवा वापरपा खातीर मिडिया संघटनांक मार्च 2025 मेरेन उपलब्ध जातली. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.5 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.5 सेल्सियस इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. कोलकात्यात जाल्ल्या बलात्कार आनी खून प्रकरणाचो आरोपी CBIच्या ताब्यांत. देशभरांत संपार वचपी डॉक्टरांचो वाडटो आंकडो. स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्वसंध्येर आयज सांजे 7 वरांचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्राक करतल्यो संबोधीत. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचेर जातलें प्रसारण.
स्वतंत्र दिसाच्या फाटभुंयेर मडगांव रेल्वे स्थानकाचेर खासा प्रदर्शन, भारताच्या विभाजना वेळारची क्षणचित्रां तशेंच भारतीय न्याय संहितेच्या नव्या कायद्याविशीं लोकांक म्हायती. भौशीक बांदकाम खात्यान एकत्रीत व्यवस्थापन पद्दती जातली लागू, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नियाळ बसके उपरांत दिली म्हायती. पणजी शारान बसी खातीर स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड, स्मार्ट सिटीचे कार्यकारी अधिकारी संजय रॉड्रिगीस हांणी विद्यार्थ्यांक आनी वरिश्ठ नागरिकांक खातीर सवलतीची दिली म्हायती. संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.